सोमिया दिनवाशी कर्जा उपकार मानता चिन्येत आमच्या तुझ्या वेची देण्यान सोम्या किते पाटी आमी दिव मोगान तुझ्या सोम्या आमका इवे पोसलाय रक्ताय दयेन तुझ्या कर्जा मोनान आमका तुवे एकवटायलाय गोपान Krista Jezusa Buktinor bentukana bertahun somia Dinwashi karza Upkar mantau Cinye tamcha tuja vici denyan somia Kite parti amiti बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो मोगाच्यानो आज देवस्तुतेच्या वर्साचो निमाणो दीस हो सगळो हप्तो आमी अंतकाळा विशयान नियाळ केलो आनी फाल्यां तावन सोम्या जेजूच्या येण्या विशयांत आमी नियाळ आराम करतल्या नितीचो सूर्यो जेजू क्रिस्त आयची जडती करूंक येतलो संवसारांत नाना रितीची गडितां घडटली पूण आमी भियोवचें न्ही संवसारी संगती तात्कालीक तांकां अंत आसा पूण आमचें जिवीत देवाच्या सळवळेंत बांदून हाडचें आनी निमाणें हेंच आमकां बाचावेचे वाटेक व्हरून पायतले हेंच आयचे देवस्तुतीचे संदेश जावन आसा देखून मोगाच्यानो देवाच्या कुशे काल्तिमान घालून ताका मानवांचे जिवीत जियोंक जाय अशी कृपा ह्या पवित्र बलिदाना वेळी मागून घेवया हांव पत्की सर पदवेदार देवाक आनी तुका बाम बेनिनो सांगता मनान चिंतून ताका सारून वायट आनी बरें सांडून हांवें जायती प्रार्थना केल्या Homso अपराध homso अपराध ह्या पसो बगेन सांस आवारी सुकल्या रितानी पक्ता आणि तुमका आवडलो जगते आमच्या सर्व अपराध लागी विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची गावत करूं आणि आमची सगळी पथकां बगसून आमकां ससनोच्या जिविताक पावोन आमेन Somya kagutte Krista kagutte Krista kagutte Somya kagutte Somya kagutte प्रार्थया सोम्या जेजू क्रिस्ता भगवंतंकवार मोरयेचो कुसवो दयाळपणी तुझे बिराड जावच्याक तुवें विसरून काडलोय ह्या मोगाळी मायेच्या गोपांत देवसराच्या सगळ्यात थाळण्या विरोध आमकां सदां राखून वर आनी आमकां तुजो मोग मेळ्ळो हो उपकार आमी तुजे लागीं मागता जेजू जो बापा सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप हांव दानियल म्हज्या मनान कळवळो आनी म्हजे तकलेंतली दर्शनां म्हाका तरतरोवंक लागली हांव थंय लागीं असल्या एकल्याशी गेलो आनी त्या सगळ्याचो अर्थ कितें म्हूण हांवें ताका विचारलें ताणें म्हाका जाप दिवन ह्या वस्तूचे अर्थ म्हाका उगडापो केलो
हे वोड 4 मुंजाती म्हळ्यार पृथ्वेर उपजतले सौग राय, पूण राजपदवी भोव वर्त्या देवाच्या भक्तांक मेळटली आनी ती सदांकाल ससनाच्या ससनाक तांचीच जातली. उपरांत हेर मुंजाते प्रास वेगळे आनी भोव भिरांकूळ असलेले, लोंकडाचे दांत आनी पितूळचे दावल्यो असलेले आनी कावन पिठो करून आनी उरलेले पांयांनी मस्तितले ते चवथे मुंजाते विशीं सारखे समजून घेवंक हांवें सोदलें. तिचे तकलेर असलेले 10 शिंगां विशीं हांवें भायर येतले त्या अनेका शिंगां विशीं, म्हणजे ज्या शिंगाक जागो दिवन 3 शिंगां फुटली, जाचे जोळो आसले आनी बाडाय उलोवपी तोंड आसले, आनी जे हेर शिंगा प्रास व्हड आसले, त्या शिंगा विशीं आमी सारखे समजून घेवंक हांवें सोदलें. हांव पळयत आसतना ती शिंग भक्ता कडेन झूज मांडून तांचेर जैत व्हरतलो. पूण जाण तो आयलो, ताणें भोव वर्त्या देवाच्या भक्तां खातीर नीत करून दिली आनी तेन्ना भक्तांनी राज्य आपणा आदीन करचें वेळ पावलें. तांणी म्हाका अशी जाप दिली, चवथो मुंजत म्हळ्यार पृथ्वेर उपजतलें तें वर्तें राज्य. त्या राज्य हेरा राज्या प्रास वेगळें आसतलें. सगळी पृथ्वी ती ग्राशितली, पांयां तळां ती मस्तितली आनी तिजो पिठो करतलो. 10 शिंगाचो अर्थ असो, ह्या राज्यांतल्यान ते राय उपजतले आनी हांचे उपरांत अनेकलो राय. हो राय आपल्या राया प्रास वेगळो आसतलो आनी त्या तेगा रायांक सकला उडयतलो. भोवरत्या देवाचेर तो आड उलयतलो, भोवरत्या देवाच्या भक्तांक सतयतलो आनी पवित्र काळ आनी पवित्र धर्मशास्त्र बदलूंक शकतलो. भक्त ताचे आधीन जातले. 1 काळ, 2 काळ आनी अर्दो काळ पर्यंत. उपरांत न्यायसभा बसका घेतली, ताची पदवी काडून घेतली. ताचे सत्यानाश जातलो आनी ताचे निसंतन जातले रायपूण आनी पदवी. आकाशापंदल्या सगळी राज्याचे व्हडपण भोववर्त्या देवाच्या भक्तांचे परजेक मेळटले. भोववर्त्या देवाची पदवी, ससनाची पदवी, सगळे साम्राज्य ताची सेवा करतली आनी ताका आयकतली. देवाचे उतार हे देवाचे उपकार. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. मनशा कुळाच्या सर बाळकानो सर्वेस्पराक वाकणा. इस्रायेला सर्वेस्पराक वाकण. याजाकानो सर्वेस्पराक वाकणा. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. सर्वेस्पराच्या सेवकानो सर्वेस्पराक वाकणा. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. भक्तांच्या प्रेरक आत्म्यानो सर्वेस्पराक वाकणा. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. भक्तिवंतानो आनी कलत्या काळजाच्या मनशानो तुमी सर्वेस्पराक वाकणा. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. मनशा पुता समोर उबी रावंक फावो जायशे तुमी कळनासतना मागा आनी जागृत रावा. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता.
महिमा तुका येसुया. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुमचेरच सत्रायचो दोळो दवरा. फेस्ता मारच्यांत, आमाल पियोन्यांत आनी ह्या जिणयेच्या राटावळणी तुमची काळजां धाड्डी जातीत. तो दीस चिंतिनातल्या वेळार पास पडल्या बरी तुमचेर येत. संवसारांत जियेतल्या सोमेस्त मनशांचेर तो दीस येतलोच. देखून घडची आसात त्या सर घडीतांतले तुमी शाबितायन सुटोवंक आनी मनशा पुता बराबर उबे रावूंक तुमी योग्य जायशे कळनासतना जागृत रावा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावानो, slow down, take some time off. ह्या जिणयेच्या राटावळींनी तुमची काळजां धाड्डी जातीत. देखूनच तुमचेरच तुमी सत्रायेन रावा. एप्रिल 14, 1912 टायटॅनिक शिपाच्या त्या व्हडल्या हॉलांत व्हडली पार्टी आनी MC म्हणालो, ऑल ऑफ यू खावो पिवो मजाक करो, एन्जॉय, ड्रिंक, डान्स, मेक मेरी. कित्याक आमी आसा एका शिपाचेर, ते केदींच बुडना तसलें शिप. सो डोंट वरी. आनी 7 वरार पार्टी सुरू जाली. रात जातना त्या शिपाचेर ते एक पाद्री आसले. दोगां विशयांत पुरावे नात. एकलो थॉमस बेल म्हणलो, ताज्या भावाच्या काजाराक न्यूयॉर्क येसो. तो म्हणालो, म्हजी मोत आनी काळीज ह्या पार्टींत धाड्डी जायना जावंक म्हाका हें पुरो. अशें म्हूण सांगून सादारण 9, 9:30 वरांचेर आपल्या कॅबिनाक आयलो आनी आपले ब्रेवियरी वाचूंक लागलो. आनी थोड्या वेळा उपरांत आनी थोडीं कुटुंबां, आमचीं भुरगीं ह्या पार्टींत संवसाराच्या राटावळींनी धाड्डी जायना जावंक तीं तांच्या कॅबिनाक गेलीं. 9:30, 10 वरां जातना टायटॅनिक शिपाक 2-3 वॉर्निंग्स मेळ्ळे. मुखार बर्फाचें खडप आसा, जागृत. तांणी गण्य केलें ना. ह्या संवसाराच्या राटावळींनी तांची काळजां धाड्डी जाल्लीं. लास्ट एका लागशिल्ल्या शिपान वॉर्निंग दिलें आनी कॅप्टनान ताका गाळी दिल्यो. तूं कितें म्हणटाय? न्यूयॉर्कांत आमी कितले बुके तयार करूंक जाय, थंय कितले VIP आमकां मेळटात हाचे विशयान डिस्कस करता. शट अप युअर माउथ. आनी एक गाळ दिली ताका. मोगाच्या भाव भयणीनो, आनी सादारण मोदानेर शिप हालोवंक लागले. फर्स्ट अटॅक जाले त्या बर्फाच्या खडपान. एक व्हडलो बुराक जालो आनी शिप बुडोवंक तयार जालें. फादर बायल भायर आयलो आनी रेलिंगाक धरून तो सगळोच कामतालो. कॅप्टनान सांगलें ताका, फादर बायल, तुका लायफ बोट, कित्याक तूं VIP मनीस आनी तूं लायफ बोटांत ये. लोक सगळो ताजी लोभ धरून, फादर फादर आमकां बेन दिसता. आनी ताणें आनी एका हातान कुरीस काडलो, क्रुसिफिक्स काडली. एकाक एकल्याक एक एब्सोल्युशन दिलें कुमसार करून, तांकां बेसावन दिलें. आनी निमाणें शीप बुडटा बुडटाना ताणें रेव्हलेशन 21:4
हे मागणें सांगाता केलें आनी तांचे सांगाता तो बुडलो. तांच्या दोळ्यांतलीं दुकां तो पुसून काडटलो. तांकां आनी मुखार मरण आनी विळाप आसचें ना. तांकां आनी मुखार रडणें वा दूख आसचो ना, कित्याक आदलो संवसार नाश जावन गेला. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या संवसाराच्या राटावळींनी काळजां दाड्डी जायना जावंक ते जागृत रावले आनी सगळे देवाच्या घरा गेले. आनी एकलो आसुल्लो हे टायटॅनीक सुटतना एक जेजुईत ब्रदर फ्रँक ब्रावन, ताका ताज्या अंकलान फर्स्ट क्लास तिकेट स्पॉन्सर केल्ली आनी तो थंयसर एका लखपती अमेरिकाच्या कुटुंबा कडेन ताका फ्रेंडशीप जालें आनी ताणें सांगलें, पळय तुजो जेजुईत रेक्टर एक व्हडलें बिल्डींग बांदता, ताका आनी डोनेशन जाय, तूं आमच्या सांगाता अमेरिका ये आनी तुका आमी बरें कलेक्शन करून दिता. ताणें प्रोविन्शियलाक केबल धाडलें. अरे क्विन्स टावनाक देवच्या बदलाक 3 दिसां उपरांत क्विन्स टावनाक तें पावचें आसलें. हांव न्यूयॉर्काक येता आनी एकाच म्हयन्यान फाटीं येता, मस्त डोनेशन हाडटा तुका. क्विन्स टावनांत ताका प्रोविन्शियलाची जाप मेळ्ळी. केबल वाचलें. गेट डावन फ्रॉम द शिप आनी स्ट्रेट गो टू द सेमिनरी इन डब्लिन. संवसाराच्या राटावळींनी ताची मोत इल्ली दाड्डी जावन येताली, पयशे. पूण तो म्हणलो प्रोविन्शियलाच्या त्या कमांड आय ओबे. शिप सोडून तो ताच्या सेमिनारीक गेलो, पाद्री जालो. सुमार एक 10-15 वर्सां आदीं तो सरलो आनी ताणें पाद्री जाल्या उपरांत स्पेशली ही वॉज द स्पिरिच्युअल डिरेक्टर. थियोलॉजियन ब्रदर्सांक कॉन्फ्लिक्ट येता. संवसाराच्या राटावळींनी तांची मोत धाड्डी जावंक साध्य आसात आमचे थियोलॉजी ब्रदर हांगा 10-12 ब्रदर, तांकां गोत आसा तें. तांकां ताणें त्या क्रायसिसांतले राखले आनी ते बरे पाद्री जावंक पावले. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूच्या जिवितांत जेजूनी 3 तरांचे स्लो डावन, टेक टायम ऑफ तें शिकयलां. पयलें सालुकाच्या वांजेलांत आमी पळयता, सबार फावटी जेजू एकलोच दोंगरार मागणें करूंक गेलो. एकांत मागणें, एकलोच मागणें करचें तें सगळ्यांक तुमकां आनी आमकां अदीक गरजेचें. दुसरें, जेजू मातेवाच्या वांजेलांत आमी वाचता चॅप्टर 6, इतलो लोक येतालो वेतालो की तांकां जेवंक सयत फुरसत नासली. जेजून सांगलें, वी वील अनवायंड, रिलॅक्स ए लिटल. देखून जेजून तांकां एका बरे विंगड जाग्यार व्हरून गेलो. नॉट ओन्ली स्पिरिच्युअल स्लो डावन अँड टायम ऑफ, बट ऑल्सो मेंटल सायकोलॉजिकल स्लो डावन अँड टायम ऑफ. तिसरें, जेजू मार्तागेर जेवंक गेलो. थंयसर टेक टायम ऑफ, स्लो डावन, ट्रिपल स्लो डावन अँड टायम ऑफ, मेंटल, स्पिरिच्युअल अँड फिजिकल. आखिर करच्या पयलें तुमकां एक ल्हानशी एक गडीत सांगता, पेपरार आयिल्लें. वॉट इज लव? तरांतरांची आन्सरां दिल्ली 4थ्या क्लासीच्या भुरग्यांनी आनी एकल्यान अशें आन्सर दिलें, लव म्हळ्यार डॅडी ऑफिसांतल्यान घरा येताना मम्मी एक ग्लास च्या तयार करता, दिवच्या पयलें तिस ल्हानसो एक गोट पियेता. ओके म्हूण समजले उपरांत डॅडीक ती च्या दिता. डॅडी च्या पियोवन उठता आनी मम्मीच्या मुखार कार्पेटीर बसता आनी पुरो जाल्ले मम्मीच्या पांयांक मसाज करता. आनी हांव आनी म्हजो पोखरी भाव आमी दोगांय पदां म्हणटा. दॅट इज स्लो डावन, दॅट इज टेकिंग टायम ऑफ. आमच्या कुटुंबांनी हे आमी उडास दवरया. आमेन.
मोगाच्या नादान भरून मोगाच्या दावान पेटून हाडून आयल्या कानिको घे बापा मोगान त्यो मोगान तुवें आमकां दिलें धन देवें सगळें आमचें वांटून घेवच्या लुबल्या मोदें सांगलाय सोम्या आमकां तुवें मोगाच्या नादान भरून मोगाच्या दावान पेटोवन हाडून आयल्या कानिको घे बापा मोगान त्यो म्हज्या भयणी भावांनो, हे आमचे मिसाचें बलिदान आमी सक्तांनी सांगता पेटोवचें. सर पदवेदरा मोगाळा बापाक मानता तसलें जामून मागया. हे तुझ्यातले बलिदान आपल्या नामाने बेंबे आमच्या लेकपोरच्या वार सर्वस्व मानून घे. मोगाळा बापा, तुझ्या पुताच्या आवयक, आमच्या सर्गींच्या माये मोरयेक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक ह्या आल्तारी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता आनी ताजे वरवीं आमच्या माये मोरयेच्या विनवणेन तुज्या जेवणीक दैवीक जिवन दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वस्व तुमचे सवे आसो. आमची खाळ जावं बारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सदांच आमी तुका अर्गां दिवंक फावो हो कायदो आमच्याच फायद्याचो. मोगाळी माये मोरयेक आज आमी नमान करतना एका थाळ्यान आमी तुका वाखणता, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अंकवारपणाची वडवी सांबाळून जेजूच्या एक पुताची जेजूची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिने संवसाराक फंकयलो. तोच तो जेजू आमचो सोमी. ताज्या उदेशी आंज बुडवे सांत भोग तुजी तोर महिमा वाखणतात. आमचे थाळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र दरबाराचो सर्वस्व सर्वांनी संसाराच्या बापान उंचरगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नाम येता ताका जय. उंचरगी तुका जय जय. बापा, तूं खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन खस्त मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जाता आसतना काळज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळज, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत ते वरवतले. हे म्हज्या उडासाक करात. बाबार्थ सगट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता. तुझे पुनर्जीवन
तुझ्या येण्यात सोम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवन पुनर्स आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोवंडो सोडवण्याची काळज तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगार सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्परा आख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पयस सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बाप्पा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बाप्पा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मुरये देवाचे आनी आमचे माया संगाती भगेवन धर्मदुतां आनी सर काळें तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाती तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरबंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनात. आमेन 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 आमेन. जेजून आमकां आमचेर मोग दवरून शिकयलें प्रार्थना मागया. आमच्या बाप्पा सर्गेच्या तुझें नाव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसतो पडटो आज खातीर आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां तड्यान पळोवंक नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतल्यान आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें सूख आनी जेजूचें येणें अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार खाकुलतेन सर पातकांतली सुटय आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भोंवतेचेर दीस घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे आमकां शांती दी. तूं जियेताय, राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सगळ्यांक एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी हो आमचो जेजू. ताच्या जेवणाक आमकां आपयता आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हाका खावना पूण तुज्या म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळून सोम्याक नावरता मोच्या दारोगांतय उल्हासता. आत्मो मोसो सोम्याक नावरता मोच्या दारोगांतय उल्हासता.
Somia somogni arta Mosharaya Tavandita Mahantachi ki santosan gaita Somia somogni arta Somi barda karita आपली प्रकाशित महिमा प्रगटा पदवेदारां बसके सकला गाता सोमी बळदा करिता आत्मो मुसो सोम्याक नावर्ता मोक्षा तारो कातै उल्लासता आत्मो मुसो Somyak navarta mocha taro katai ullasta प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुताच्या आवयसो आमच्या सर्गींच्या मायेचो उडास कडून या जेवणात आम्ही वांटो घेतला. आमचे जिवीत तुझ्या सोडूनेच्या भुरग्यांचे जिवीत जावं क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून येयात साबीन मेळच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वोडुका कार्मेल सायबिनीचे नोवेन हे भगवंती देवाचे माये आमी तुका कार्मेल माय आणि आमची राणी म्हूण वाकणता. आपणाक चरण दसी म्हूण लेखल्या तुका देवान तुज्या एकल्याच आवयसां दिली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सारून काळताना आमची आवय जावन दिली. कार्मेलियार वशवाशांनी तुका ताची आवय आनी शरतीन मानून घेतली. घरच्या एकांता वेळार ताणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादीक दाखयली. सर्गींच्या वैभवा थंय भेटूंक माये कोणा तुजे परी बळे माये कर्नातले अंकवारी कार्मेलाच्या आदारा पावां काय धैर्य सुकरा म्हूण परातले आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार रटरट पातेलीन आनी ती भरवशान तुजे सर्शी आमी येता आनी आमचे सगळे गरजो तुजे मायेफात जेजू मुखार दवरता. उडास कर ये बोव दयाळ अंकवारी मरिये. तुज्या आसऱ्याक दवलो तुजो आदार मागलो तुजी मध्यस्थी सुदलो. कोणपणी कुमक नासतना केलो पाटगेलो म्हूण केदीस कोणेच आयकोंक ना. हे पातेलीन दयर काणक्यो तुजे कडेन धांवून येता. हे अंकवारीचे अंकवारी म्हजे माई तुजे कडेन येता. पातक्यांनी कंदीश तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माई म्हजे मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे एका कुर्तीन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सरस्पत विदेसा स्त्रियां भितर तूं सदैव तुजो फळ जेजू. भगी मरिये देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सरस्पत विदेसा स्त्रियां भितर तूं सदैव तुज्या कुशीचें फळ जेजू. भगवती मरिये देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरिये कृपेन भरले सरस्पत विदेसा स्त्रियां भितर तूं सदैव तुजो पूत जेजू. भगवती मरिये देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये आम्हा पासून विनंती कर. ये भगवंती मरिये कार्मेल राणये आमच्या वयतून जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागून धाडल्या उपकाराक आमी अर्पण दिता. व्हडा पातेलीन तुजी बेतीन गेल्या सर्वांक कश्टां आंतरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखल्या आनी देखून आनी आमच्या सगळ्या गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवंक आयल्या देखून तुका आमी दिनवासता. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागणेचे जिवीत जियोवंक प्रयत्न करतले. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या आनी तुजे हाती आसलेल्या बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन.
cielo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, cementes et flentes, in hac lacrimarum valle. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes dolus, ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. Mukhal putra some, angwan mulia shirvati amka. बघे उत्तरसाची कुर्बानी आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.